गाइज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जोली कशी हा होपसो सगळी बरी हा. म्हणून आयज रिक्वेस्ट व्हिडिओ हाडला. एल्ड्रिका आल्मेडान म्हाका ड्राय जिरा मसाला मागलेलो आनी रशियाद मसाला मागलेलो. सो आयज तुगेलो होकोत हांवें ड्राय जिरा मसाला हाडला. ड्राय कस करून डब्यान घालून दवरपाचें तें हाडला तुगेले. मसालो कशें करपाचो प्लस तोच मसालो घेवन आमी जिरें मिरें कशें करता कोडी कशी करतात ते दाखयतली. सो लेपाचे जिरे मिरया रेसिपी हाडल्या. प्लस तुगेलो ड्राय जिरे मिरयाचो मसालो ड्राय जालो न्हू कसो करून दवरूंक जाता. सो तेंय एक्सप्लेन केलां मामीन. प्लस ते जिरे मिरयाची लेपाची कोडी केल्या. सो ती रेसिपी हितून एड करता. ओके. आनी तुवें म्हाका रेशियाद मसालो मागला न्हू जिरे मिरयाचो. रेशियाद मसालो जिरे मिरे मागलो. सो जिरे मिरे फॉर टायम जिरे मिरे हाडला. लेटर ऑन दुसऱ्या व्हिडिओचेर तुका रेशियाद मसाला हाडटले. ओके. स्टार्ट करूया कशें करपा तें. जिऱ्या मिऱ्याचो मसालो, मागीर हळदीचो पिठो, मिरयां इल्ली तिकी घाल्याय वासाक टेस्ट कसो बरो येवपाक. मागीर ही लसूण आनी हें आलें पेस्ट करून घालपाचें. मागीर इल्ली कालाफ्रां घाल्या आनी इल्ली जिरें घालां आनी तें वांटून मागीर हांव गिजात करता. ताका म्हणटा गिजात. आनी तुमकां मागीर जाय जाल्यार इल्लें आंबट घालूंक जाय. आंबट दाखोवंक ना, आंबट घालूंक जाय. आनी टोमोट एक फोण्णान घालूंक जाय. टोमोट जे जाय जाल्यार घालपाचें, ना जाल्यार आंबटूच इल्लें घालपाचें. आनी जिऱ्या मिऱ्याचो मसालो ते मासाकूय घालूंक जाता, ताल्ल्यांचें, लेपांचें, धर बांगड्यांचेंय करूंक जाता. सगळें ताका म्हणटा गिजात. गिजाताचो मसालो करूंक जाय जाल्यार होच वांटून बाटलेन भरून दवरपाचो आनी मागीर हो पेस्ट करपाचो आनी तो फोण्णान घालपाचो. हो फोण्णान घालो मुगोच मागीर कांदो बारीक कातरून तो फोण्णान घालपाचो. आनी टोमोट जाय जाल्यार तुमकां टोमोट घालपाचें आनी इल्लें आंबट घालूंकूच जाय. आमटाचें इल्लें उदक घालपाचें आनी आंबट नाका जाल्यार टोमोट घालपाचें आनी टोमोट नाका जाल्यार इल्लें आमटाचें उदक घालपाचें. ड्राय मसालो तुमी मागलो न्हू म्हणून ड्राय करून तुमकां आतां हांव दाखयतां. मागीर तुमी करा हो मसालो आनी गिजाताचो मसालो करा आनी बाटलेन भरून दवरा. आनी तुमकां आतां टायम मेवता न्हू तेन्ना कितें मसालो दुसरो वांटूंक नाका जाल्यार हेंच दिसत्याचें हें करपाचें आनी इल्लो मसालो घालपाचो आनी करून बाटलेन भरून दवरपाचो. हो जिरे मिऱ्याचो पिठो सगळो काडला हांवें, सुकयला आनी पिठो केला. आतां पिठो केला आनी आतां तो दवरला. मागीर नुस्त्याचें कितें तुमी गिजात करता तेन्ना हो जिरे मिऱ्याचो पिठो तेन्ना लसूण आलें धाडान फोण्णान घालपाचें आनी त्या भायर मागीर कांदो घालपाचो आनी मागीर तुमकां इल्लें टोमोट, तोन्नी मिरसांग, मागीर आमसाणीचें उदक जाय तें घालपाचें आनी करपाचें. आनी कितें हेजें गायेच्या मांसाचो जिऱ्या मिऱ्याचो पिठो घालून मांस रांदता तें करूंक जाता तुमच्यांनी जेवपाक. हें लेपांचें हांव आतां गिजात करता. हें सगळें घालून तुमकां दाखयता कशें करता तें गिजात मसालो वांटून. ओके. लेपांक मीठ लायता. मोठें मीठ हें आमचें गांवठी लावन दवरता आनी धुल्या उपरांत लेप न्हू. हे 2 कांदे घेतले हांवें, धाकटे घेतले कांदे म्हणजे मागीर थोडे गिजात. तुमकां जाय तितले घालूंक जाता. टेस्टाक 4 घालूंक जाता, कितले जाय तितले घालूंक जाता. हांवें 2च घेतल्या. ही हांडी आतां हांडी तापयल्या हांवें म्हणजे उदक आहा जाल्यार हें जालें आनी आतां तेल घालता. तेल घालता फोण्णाक आनी तुमकां तेल नाका जाल्यार बेश्टें गिजात करूंक जाता. तेल नाका जाल्यार थोड्यांक हें आसता न्हू म्हणल्यार थोड्यांक तेल नाका खावपाक. तेल घालनासतनाय गिजात जाता. आतां कांदो घालता. कांदो घालता इल्लें मीठ उडयता कांद्यार
म्हणजे रोकडो भाजून येता कांदो. पहिले आमटाचें उदक घालता इल्लेशें आंबट घ्यायला चड घेवं ना आमटाण चड नाका इल्लेशें पळय उदक करता आनी घालता. आमटाक हो पिठो घालता आतां जिऱ्या मिऱ्याचो मसालो हण्णान घालता. आनी आतां हे ग्लास भर उदक तुमकां जाय तितलें घालपाचें. नेली सोलां उडयता भिंडीची तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें. आंबट नाका जाल्यार सोलांच घालूंक जाता. हांवें कितें केलें इल्लें आमटाणचें घाल आनी 2 सोलां घाल्या म्हणजे वास येना जावपाक नुस्त्याचो. मीठ लावन दवरलां हांवें मीठ लायलां आनी दवरलां लेपाक आनी मागीर एकाच उदकान धुवपाचें आनी मागीर गिजादाक घालपाचें. हे 2 कांदे घेतले हांवें धाकटे घेतले कांदे म्हणजे मागीर थोडे गिजात. तुमकां जाय तितले घालूंक जाता टेस्टाक 4 घालूंक जाता कितले जाय तितले घालूंक जाता. हांवें 2च घेतल्या. ही हांडी आतां हांडी ही तापयल्या हांवें म्हणजे उदक आहा जाल्यार हें जालें आनी आतां तेल घालता फोण्णाक. आनी तुमकां तेल नाका जाल्यार बेश्टें गिजात करूंक जाता. तेल नाका जाल्यार थोड्यांक हें आसता न्हू म्हणल्यार थोड्यांक तेल नाका खावपाक. तेल घालनासतनाय गिजात जाता. आतां कांदो घालता इल्लें मीठ उडयता कांद्यार म्हणजे रोकडो भाजून येता कांदो. पहिले आमटाचें उदक घालता इल्लेशें आंबट घ्यायला चड घेवं ना आमटाण चड नाका इल्लेशें पळय उदक करता आनी घालता. आमटाक हो पिठो घालता आतां जिऱ्या मिऱ्याचो मसालो हण्णान घालता. आनी आतां हे
नेली सोलां उडयता भिंडीची. तुमकां जाय जाल्यार घालपाचें. आंबट नाका जाल्यार सोलांच घालूंक जाता. हांवें कितें केलेलें आमटसाणीचें घाल आनी 2 सोलां घाल्या म्हणजे आता खतखत येयलो न्हू हेका मसाल्याक गिजाताच्या. आता हें घालता लेपो सोडटा आता लेपो सोडलो. नुस्त्याक हें लेपो घाले आतां गिजाता. आतां शिजोवंक दी. एक जाय जाल्यार घालपाचो नाका जाल्यार घाली नाका. हांवें रुचीक लागून घातला म्हणजे टेस्ट येवपाक. आमी आनी शीत कडी जेयता न्हू बरी करया आनी जेवया. मसालो तुमकां हांवें करून दाखयला कसो करूंक जातो. आनी हांवें कितें केलां आतां तें आलें लसूण घातला आनी जिऱ्या मिऱ्याचो पिठो करून वाटला आनी गिजात केला हांवें. आनी तुमकां तसो दाखयला हांवें ड्राय म्हणजे करून दवरपाक तुमकां. आनी केन्ना मागीर आलें लसूण पेस्ट करून तो फोंडान घालपाचो. आमगे जिरे मिरयाचे लिपाचे जिरे मिरे रेडी हा. गायज सो मॉर्निंग हांवें तुमकां दाखयला जिरे मिरे लेपांचे. पण म्हाका जिरे मिरे रेसिपी मागलेली ट्राय सो ट्राय करूनूय दाखयला. प्लस मागीर आमी तीच मसालो आहलो तितूंत आमी मागीर जिरे मिरे केलेले लेपाचे. सो ती रेसिपी शेअर केला. आनी आज जाले ऑलमोस्ट 3-3:30 जाले. आतां चिचोण्या वयताय आमी. थिंगा मातशें काम आहा म्हळ्यार थिंगा लायटी बायटी कितें घायलाय जाल्यार चोवपा जाय. लायटी घायला मागीर थोडेशें डेकोरेशन आनी थोडेशें कित काम आहा सो थिंग वयताय. हांव न्हेसोलां तेका न्हेसोना आजून. तो आतां शेवता तो तेका न्हेसोयताय. आनी मागीर आतां 2-3 दिसा थिंगाचे व्लॉग्स दाखयतलो. थिंग थोडे रेसिपीज बी शेअर कोता तुमकोडे तेय गेले. सो चोयता आयज 15 तारीख हाल 16 तारीख सोन मे 17 तारीख सोन थिंगाचे व्लॉग्स वयतले. आयज 16 न्हू आयचो व्लॉग हाल वयतलो. ओके सो आतां भायर सरताय. बाबा गेले डोमा बी सगळे घेयला. स्टँड घेयला मागीर तो चॅनला लागून शूटिंग करचें पडटा न्हू सो तेका लागून बॅग आनी बाबागे डोमा आनी हे 2 बॅगां आनी हें बॅग आनी तेक चोय नागडो पेटारो शेतान गेलो तो. सबस्क्रायबर आहा न्हू यूट्यूब फॅमिली एकलो म्हणून म्हाका सांगलेलो बाबा गोल्ड चेन घालनाका घरा कडेन बी म्हणून. हांव म्हाका अशें मातशें म्हणल्यार हांव रागाना. तुमी म्हाजे बाबा हितू मोग दिताय न्हू तुमी म्हाजकीन चोड तेका तुमी बर कोत्ताय. सो म्हाका राग ना. त्या दिसा न्हू आमी ते गोल्ड चेन कित्या तरी घायलोली म्हणल्यार खंय तरी वचपा आहलोली तेका लागून घायलोली तेका. आनी पयलीं घालूं ना जाल्यार विसरोत तेका घायलें ना. न्हेसोयल्या उपरांत म्हाका उगडास खबर हें ना एक पाट स्थितींत नासतना घालना तेका. सो तेका कडेन आहा न्हू म्हूण तेका घायलें आनी आतां घायलें तेका आतां वयता म्हणून चिंचोण्या मागीर थिंग पावल्या उपरांत रोखडी काडटोली हांव घरा कडेन घालून दवरना तेका. आनी मास्कोत म्हणून तेका बड्डेआक केलोली मामाली मास्को. ती मात तेगे हातीकू आसोता ती काणा आमी ती धाकटी केलो न्हू मागीर तेका व्हडलो जावन कांय जावपा ना. थोडो तेंपू जातो ती म्हूण तेका लागून ती हातीकू दवरताय तेच्या आमी. आनी आतां भायल्या गेला नागडो पेटारो चोयता वयता नागडो पेटारो. हां ड्रायवींग कार बायक हो नागडो पेटारो. ओके तेका हांगा ना न्हू म्हूण नो इलोचो जाता न्हेसोयत तेका मागीर मेळोयत तुमकां. सोपो घालना तोंडान. रेडी देन इज रेडी टू गो. Mr. Bean. Mr. Bean? Mr. Dan? Kabai? Ready ha washpa dena se. Nanoshi. तो डॅडी चोयता उदी मारता गाडयेचेर. बायसोच्या पयलीं सद्दां उदी मारता गाडयेक तोंड करून ती वतार आसता न्हू तेका लागून. डॅडी उदी मारता गाडयेची तोंड करता एक मातशी. ला स्वीटी धांवन येयला. That's 3. Don't touch. Hi, she.
आमच्या पयलीं बांबोली मोरसाक वाडयल्या उमो घेवपाक आनी हांव बाबा आनी मामी वयताय तिका वयताय became teachers. That's truck. किती मोठा देख मग हबो ना. Car. Not car, Baba. I will ask Mimi what you call that. 4, 5, 6. This is Mother Mary. See? Mother Mary. बितीन येयलाय बाबा हाती बांदपा बितीना आनी तेगे बांदपा जाय बेदीन घेवपा येयला तेचो what you want go? What do you want? Tell uncle tell what you want. Then what you want? What you that you want? That's this Konkani movie. Huh? Konkani movie you will do? Okay, that you want? There are all CDs of Konkani movies. Theatre you'll play? Huh? Theatre hoitala? When you become big, theatre hoitala? When you become big, okay. अभ्यासा हांव गेल तेणे आनी त्या अंकलान ताका गाडयेन एंजला हें दिला तुझे मातशें पाणी दिला ओके वॉट अंकल गेव यू that uncle gave you वाटे तांबोल्या चोरूस व्हरपा आनी हांव थंय देना आमी हँड ब्रेक बी व्हडलो आहा ऑफ केलो आहा गाडी सो तो कितेंय करीत जाल्यार गाडी मुखार वचपाना ओके आनी देना से हायशे आयज मामा आनी बाबा वायट बट देनाचे हेजेर आय लव यू दाडा डॅडी हा बरयलो टिशर्टा चोरूस हाडूंक गेल्या थिंक ते आक्षे तुमकां खबरू आसतलें थिंक तेंगे बरी लागत आमी तेंगेली वताय कार गेशी मिमी ब्रिंगींग सॉसेजीस सॉसेज huh? You want sausage? Tell. Boat. Huh? Boat. What boot? Boat. What boot? Boat. What boot? Boat. Dada went on boat. You told everybody that Dada went on boat. Tell. Hi, Shay. Tell everybody Dada went on boat. Okay. Dada went on boat. Ship. Not boat. Ship. Yeah, ship. Dada went on ship, guys. Huh? Guys, Dada went. थिचोण पावत म्हणल्यार ऑलमोस्ट 6:30 जालें 6:30 म्हणल्यार काडोक जालो रेस्टरा घरांक आयला आनी मातशें झाडां उदी मारता झाडां उदी घालता तेन्ना आमी सगळीं भितू आहा रातचेर मातशी उदी मारता आनी मागीर तुमकां दाखयता मुखार आमी हिंग थिंग शॉपिंग करीत येताय न्हू तेका लागून मातशें लेट जाला आनी ट्रॅफिकूय भरपूर आहलोलें आयज ट्रॅफिका तेका लागून लेट जाला स्लो येयलाय सारकी बाबा आहा न्हू सो 40चे स्पिडीर 40 to 45 अशे स्पिडीर येयला तेका लागून आनी लेट जाली येता हांव आतां न्हांवून येयला बाब बी न्हांवलो दोगांय न्हांवली आतां मामी वयता न्हांवपाक आनी हो ब्लॉग हिंगा काबार कोता मेळटा नेक्स्ट ब्लॉगान आनी ती हा भितो आहा नुस्तें कोता ती सो ते हाल मेळयता तुमकां हालच्या ब्लॉगान ओके हाल्या सो गायज आज जाले 9:30 ऑलमोस्ट 9:30 जाले जेयले आमी चायची चोरूस हाडले न्हू सो चोरूस करून होती एक सांगलें चोरूस हाडलें मातसो एक सांगलें चोरूस कोर म्हणून म्हणल्यार ती कोत्रेन केल चोरूस केलें नुस्तें भाजलो तीन आनी कोडी किलो आहलोलें शितूय तीन रांदलोलें सकाळीं आमी तीग दिसलो आमी सकाळीं येतो म्हणून सो हांवें कांय करूं ना बाबा न्हांवयलो न्हांवलें आनी आज 9:30 जाला बाबा लायला बाबा आयज
जेयला हतले दीस जेवणा आलो तो बाबला आयला मागीर हांव जेयलें मामी चोगली तिगां जेयले आमी चाराय आनी आतां हांवें न्हू कोट्ट्या उच गायला धुपावपा घरा कित्या खूब दीस जालो न्हू धूप घालूं ना हांव येत जाल्यार धुपा येता घरा कडेन कित्याक हिंसा बी लागो रुमूय बंद आसलो न्हू सान मारल्या मॉप मारल्या रुमाल क्लीन केल्या रूम आनी आतां न्हांवला आनी बाबा बी पयलीं न्हावलेलो सो न्हांवन मॉप बी क्लीन केला आनी तो तेशी शेवता मोका हाटी आनी बाबा दूद तापोवन दवरला इफ तो राती कोण एक हॉर्सान दूद लायताय आमी कित्याक मागीर नाजाल्यार मोस्टली जेन तो जेना जाल्यार दूद लायता ताका आनी आयज जेल तो आयज दूद पितो काय ना खबर ना दूद तापोवन दवरला आनी एक सायडीन कोट्ट्यो लासूंक गायल्याय कोट्ट्यो धुपावपा आनी चोवपाक गेल्यार धूप काबार जाला आनी हांव येता तेन्ना इसरोलें म्हणल्यार म्हाका खबर उगडां आसूं ना धूप हाडूं जाय म्हणून सो एप्पल बी हाडवलें सॉफ्ट ड्रिंक बी सगलें हाडला थोडे एपार हाडून इसरोलें सो आतां तुमकां तुमगे रेसिपीज म्हाका कडेन मागलो आहा पळय रेशाद मसालो ते एक सांगिल्लें रेशाद मसालो आमसोला कोडी बी ते एक सांगिल्ल्या कोरान रेसिपी म्हाका दाखय म्हणून सो आतां चोवया कितू दीस रावतो हिंगा खबर ना रेसिपीज क्लियर कोत्तोलें प्लस गोश्या रेसिपी ती दाखोवपा जाय तुमकां सो ती 2-3 दीस रावतलें आनी मातशें आनी कितें काम आहा हाल घोडे कुकोले वयतलें बाजारान नाजाल्यार चिचोणे बाजारान वयतो तुमकां दाखयता आतां सद्या उज गायलाचें दाखयता कोट्ट्या हांवें उज गायला ओके आनी हेजे पयलीं हांवें ब्लॉग एंड करपाक केलोलो की गायज दोत्ता हाल मेळटा सकाळ म्हणून सो आतां मातशें आहा न्हू सो चिंतिल्लें मातशें ब्लॉगींग कोत्तो म्हण दाखयता म्हूण तुमकां कितें कोत्तें सो आतां आयडन बी धुवन काडलें जाल्यार बाबागे दूद तापोवन दवरला आनी सगळें थँक्यू खूब जाण कमेंट मारता बरें दिसता काड जाल्यार कितें जालें तो विडियो कोणें आज चोयताय न्हू ती म्हाका कमेंट मार सांगता थँक्यू सगळें ईच एंड एवरीबडी एक एकल्याक न्हू थँक्यू म्हणटा की तूं म्हाका हितू मोग दिताय म्हणून ल्हान आसतना इस्कॉला बी तें आसा त्या भुरग्यांचें आनी केन्ना हितू मोग न्हू म्हाका फकत म्हाज्या पेरंट्सान दिला आनी मागीर गोवान म्हाज्या पेरंट्सान माशेनान गोवाना तेगे भुरग्यांनी रादर देन दीस म्हाका केन्ना कोण हितू मोग दिवना तितलो तुमी दिताय म्हाका तुमी हितू म्हाका बरें कोत्ताय थँक्यू म्हाजी फॅमिली कशी म्हाका बरें कोत्ताय म्हणून म्हाका येदी व्हडली फॅमिली मेळ्ळी सपनान म्हाका चिंतून येदी व्हडली फॅमिली मेळटली म्हाका हितू मोग कोत्तो तवली आनी हितू मोग कोत्ताय तुमी म्हाका तेका लागून थँक्यू सो मच काली जालसून थँक्यू हो ब्लॉग मे बी न्हू व्हडलो जातलो मामी जीर मेरे हितून मिक्स करून घायला आतां तेगे जीर मेरे ते धाकटो जातो आसलो ब्लॉग न्हू तेका लागून व्हडलो जातलो ओके आजचो येवज बी घालता दुपा भायल्यां पळो थोडो काटतो भायल्यां पळो थोडो मोचनो भितर दवरताय राती कडेन त्या डस्टरा लागून सद्या दार बी बंद केलें आमगे गारकोचो होम टूर मागलोलो घरा आमगे कुडकाचो सो न्हू तो होम टूर न्हू तुमकां दयतलें मातशें रावलां आमगे घार न्हू मातशें काम आहा काम करूं जाय म्हाका कित्याक आमगे घार म्हळ्यार कांय व्हडलेंशें काम ना न्हू पेंट मारला न्हू भरपूर टायम जालो 4:30 काजरा टायमार पेंट मारलेलो आनी हांवें पेंट न्हू तूं सांगला ते भाशेन हांवें व्हडलें हायफाय करून नॉर्मल पेंट घालून न्हू तो मातसो पिड्यार कसो जाला दाग बी अशें आमगे सूण बी भितर वाचताय सो ती अशी जाम बी मारून ते ओंटी बी पिड्यार केलो सो म्हाका दाखयता तेन्ना म्हाका बरें दिसन सो हांवें तें मातशें पेंट बी कोत्तोलें आनी तेन्ना मातशें दोगोर दाखोवचे पयलीं मातशें टाचअप करुया म्हणून सो ते टाचअपार रावलें ओके आनी हो व्लॉग मोबी 30 मिनिट्साचो जातो दिसत म्हाका मागीर बडबड सोंपोना दुपी जालो म्हाजो हाल तो सगळें गायला हाल मागीर हाडटलें घालता आनी टीव्ही रिचार्ज करूं ना करूंक जाय ती सगळें पाय मातसो बेड आपण जातो
आता हो ब्लॉग हिंगा का बघता तुमका मागे ब्लॉग लाईक झालो जाल्यार लाईक शेअर कमेंट करून सांगा आणि फ्रेंड्स फॅमिली कडेन शेअर करा बाय गायज.